काल शेनवारा नवी दिल्लीत राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा जाल्या। तातूंत गोयचो दिग्दर्शक आदित्य जांभळे हांणी दिग्दर्शित केल्ल्या आर्टिकल 370 ह्या चित्रपटाक उत्कृष्ट चित्रपटाचो पुरस्कार भोवमान फावो जाला। जाल्यार कल्की 2898 एडी ह्या चित्रपटाक लोकप्रिय चित्रपटाचो पुरस्कार फावो जाला। यामी गौतम, मामुटी, कार्तिक आर्यन ह्या कलाकारांक उत्कृष्ट अभिनयाचो पुरस्कार फावो जाला। Article 370, Hindi. The film centers on the mission to fully integrate Jammu and Kashmir into Indian Union, emphasizing a unified and indivisible nation. It highlights the battle against local corruption and dismantling of a conflict economy that had historically destabilized and region. Producer Geo Studios and B62 Studios. Director Aditya Suhas Jamale. संवेदनशील विषयाचेर आधारित आर्टिकल 370 प्रदर्शित जाल्ल्या उपरांत चित्रपटाच्या कथानकाची मांडणी आणि कलाकारांच्या अभिनयाची प्रेक्षक आणि समीक्षकांनी तोखणाय केली। खूपच प्रेस्टिजियस गोष्ट आसा। जनरल कॅटेगरीन बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370 ह्या फिल्माक मेळ्ळा। ह्या टायमा खूपच म्हणजे सगळी टीम ज्या टिमीन इतले कश्ट केल्या त्या फिल्मा खातीर आनी पडद्याचेर ती फिल्म हाडल्या त्या सगळ्यांचे अथक परिश्रम आसा हेच्या फाटल्यान, त्या सगळ्यांचे खूप कश्ट आसा हेच्या फाटल्यान। आनी गोंयकार म्हणून म्हाका अशें दिसता की खूब जाणांक अशें दिसता की आमी खंय पावतले, कितें जातलें। आय थिंक खंय तरी ही एक सिग्नेचर कशी मेळ्ळी की ह्या फिल्मा लागून राष्ट्रीय पुरस्कार तोय बी नॉन फिचर पयलींचे दोन्ही राष्ट्रीय पुरस्कार नॉन फिचर कॅटेगरीन शॉर्ट फिल्मा खातीर मेळिल्ले आनी आतां फिचर फिल्म प्रॉपर बॉलिवूड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करणारी एक फिल्म ह्या फिल्माक मेळ्ळा। सो म्हाका दिसता हेचे लागून एक खूब आनंद जाला। गोंयकारांचे आशिर्वाद खंय तरी पावल्या, देवीचे आशिर्वाद सगळे कडेन पावल्या आनी एक खंय तरी एक अशी सुद्दां भावना आसा की एक एक्सपेक्टेशन्स वाडल्या फुडली फिल्मा कशी घेवन येतलो आनी कशें करतलो।